मायणा कुट्टरी वाठारात सुरू आशिल्ल्या हावजिंग प्रकल्पाचे काम थळाव्यांनी बंद उडयले। आमचो गांव आमकां जाय अशें म्हणीत एकठांय येवन ह्या प्रकल्पाचो थळाव्यांनी खर विरोध केलो। ह्या प्रकल्पा लागून वाठाराचेर व्हडलो परिणाम जातलो। तशेंच पंचायत लोकांक विश्वासात घेनासतना प्रकल्पाक परवानगी दिता असो आरोप थळाव्यांनी केला। देखून हो प्रकल्प बंद जावंक ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्यांनी दिली। रिप्रेझेंटेटिव्ह दिले अध्यक्षांकडे 200 सिग्नेचर आहे। आम्ही सांगितले एक मीटिंग घ्या स्पेशल मीटिंग वेर वी लोकांक कितें न्यूज आयकून घे आनी स्क्रॅप द प्रोजेक्ट पूण ते मिटिंगूय करपाक तयार नाही। तेणी फकत ते आम्ही 9 तारखेर बरी व्हडली तांकां वचून डिस्कशन करून स्टॉप वॉकआउट हाडले एका हेणी आपणाक बडे मिटिंगेक रिवोक केल्या। आणि एज यू नो न्हू पोतून सांगत तुमकां FAR हिंगा 60% वयर वचपाक जायना। दॅट मॅटर इज इन द कोर्ट बट आतां आमगे TCP मिनिस्ट्री पळय आहा ते सारके गोंय इकपा भायर सरलो आहे। आतां तूं जाणा 39 आतां FAR इकताय ते तूं पयशे तुका जाय तुका हाड बिल्डींग काड बाबा त्या गांवा कॅपॅसिटी आहा कितना तें चोवप ना। सी तेच सांगत तुका हिंगा जायते आनी इश्यू आहाय बट मेन इश्यू ह्या प्रोजेक्टाचो हे प्रोजेक्टाची सीवेज विल ट्रॅव्हल इनटू द लेक आमगे 200 मिटर देखो ना आमगेलो लेक पळय हा 200 मिटर देखो ना आणि हे लेक जायते कडेन ती थोडी मोडी आता पिड्यार जाले कित्याक अशें कोण कन्स्ट्रक्शन जालां ते सीवेज भितरल्या तें वयता पूण आमगेले अजून चकाचक आहा तळे आमगे तळे चकाचक आहा शेतकार चकाचक आहाय 2 पीक काडटाय आमी कांय पाड दोन नाय सगळे आतां हे जर जालें जाल्यार सगळे पाड पडटले। सो आमगे एग्रीकल्चर पळय म्हणटाय न्हू आमी दॅट वील बी झिरो बर्ड्स मायग्रेटरी बर्ड्स आणि ते बारा आमगे हांडी वर्सा देवा समोर आख्खो फुल गोवा लोक येता मरे आख्खो गोंयच लोक येता आनी एक पाटी शेतां थोडी पिडे जाल्यार मागीर कोण येतलो हिंगा दिस इज द मेजर थिंग तेज भायर आनी कितले आमकां इश्यू आहा हिंगा।